मोगाच्या भाव भयणींनो, प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी ह्या आयताराक आमकां विशय दिल्लो आसा. जेजू खरो उजवाड आमकां कालोखांतली काडून नवी नदो दिता. आमच्या पातकांक लागून आमच्या कुडीच्या तशेंच आमच्या आत्म्याच्या दोळ्याचेर साय मांडटा आनी आमी कुड्डी जावन ओदीक ओदीक काळोखांत बुडटात. जेजू खरो उजवाड आमकां नवी नदो दिता आनी आपली भुरगीं करूंक येता. म्हणटच आयचें पयलें वाचप जें सामेलाच्या पुस्तकांतलें तें आमकां दर एकल्याक कळीत करता. मनीस समज मनशाचें रूप पळयता जाल्यार सर्वेस्पर मनशाचें काळीज पळयता. देखूनच आमी भाव भयणींनो, मनशाची तर पर्सनॅलिटी पळयतात जाल्यार देव आमची परिस्थिती पळयता वा देव आमची काळजां पळयता हें आमकां पयलें वाचप कळीत करता. दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू आमकां दर एकल्याक सांगता, एका काळार आमी काळोखांत आसलेलीं पूण सोंब्याच्या एकवटान दर एकलीं आमी उजवाडांत येता. आनी उजवाडाची कर्तुबां म्हणल्यार बरेंपण, प्रामाणीकपण आनी सत. म्हणटच सोम्याक कितें बरें लागता तें सोदून काडून आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जिवची गरज आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जल्माच्या कुड्ड्याक जेजू नवी नदो दिता. न्हय फकत कुडीनूय पूण ओतम्या वाटेन तो ह्या संवसार नदरेन पळोवंक शकता. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, हो नियाल विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत एका दादल्याची तुमकां सांगूंक सोदतां. एक दादलो वय रानांत सांडलेलो आनी जेन्ना रानांत रातचो आपली वाट सोदतना ताका अवचितूच एक दादलो ल्हानशी दिवली घेवन वय दिश्टी पडलो. आनी तेन्नाच ह्या सांडलेल्या दादल्यान ह्या दादल्याक म्हणलें वय, म्हाका ह्या रानांतल्यान भायर सरूंक म्हाका वाट दाखय. आनी वय ह्या दिवली घेवन आसलेल्या दादल्यान ह्या सांडलेल्या दादल्याक रानांतलो भायर सरूंक वय वाट दाखयली. आनी रानांतलो प्रवेश करता करता जेन्ना सकाळीं शारांत पावलेले तेन्ना सांडलेल्या दादल्यान ह्या दिवली घेवन आसलेल्या दादल्याचे वय ल्हानशी नदर मारली वय आनी पळयलें वय जो दिवली घेवन आसलेलो तो दादलो वय कुड्डो आसलेलो. आनी ताका म्हणलें वय, तूं कुड्डो जावनूय तुवें म्हाका ह्या रानांतल्या भायर सरून कशी वाट दाखयली. आनी वय भाव भयणींनो, ह्या कुड्ड्या दादल्यान ह्या सांडलेल्या दादल्याक म्हणलें वय, हे दिवलीची गरज म्हाका नासली पूण हे दिवलीची उजवाडाची गरज तुका आसलेली, कित्याक तूं रानांत सांडलेलो. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, आज ह्या संवसारांत जिवीत येताना हांव आनी तुमी घडये ह्या रानांत संवसारांत सांडलेलीं आसात. आमी घडये काडकांत येतात आनी पातकां उदेशी घडये आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या दोळ्यांचेर साय मांडलेली आसा. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, आयचो विशय आमकां 3 वस्तूचेर आमची लक्ष घालूंक उलो मारता. पयली वस्त ती म्हणल्यार आमच्या जिविताचें सोत आमी वडकून घेवंक. चे परी कुड्ड्या दादल्यान हें सोत वडकून घेतलें, जेजू देवाचो पूत हें मानून घेतलें. आज घडये आमचें रेजांव वाडलां आसतलें, आमचें गिन्यान वाडलां आसतलें, देखूनच जायते फावटी हें सोत मानून घेवंक आमी सोदिनात. आनी दुसरे सुवातेर आमच्या जिविताचीं जायतीं सोतां अशींच आमी वडकून घेवंक सोदिनात. आमी घडये हे मोडबा वयलें नखेत्र पळोवंक आमी घडये टॅलिस्कोप उपयोग करतात. जायते फावटी आमची भलायकी पळोवंक आमी घडये अल्ट्रासावंड MRI काडटात. पूण आमच्या जिवितांत सोबीतकाय बरेंपण आसा तें पळोवंक आमी विसरतात. दुसऱ्या सवें बरेंपण आसा तें पळोवंक आमी विसरतात. हें जावन आसा आमच्या जिविताचें सोत. देवाक आमचो दोनी म्हणून मानून घेवंक आमी एकामेका सवें बरेंपण पळोवंक आनी उजवाड शिंपडावंक पयली वस्त म्हाका आनी तुमकां उलो मारता. दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमी ल्हानशी लक्ष घालची गरज आसा ती म्हणल्यार आमी भावार्थाचे नदरेन आमचें जिवीत पळोवंक. ह्या कुड्ड्या दादल्यान
भावार्थाचे नदरेन आपलें जिवीत पडयलें। आज घडये आमी जिवितांत निराशी जाल्लीं आसात। आज घडये आमी एकामेका सवें भेदभाव करतात। आमी घडये दुसऱ्याची पर्वा करिनात। आमी घडये एकसुरीं जियेतात वो संवसारांत घडये जायत्या कामांनी आमी बुडलेलीं आसात। देखूनच आमी घडये आमच्या अडचण्यांक फुडो करतना आमच्या जिवितांत घडये आमी निराशी जाल्लीं आसात। पूण हे सगळ्या निराशीपणाक फुडो करतलो जाल्यार व आमच्या जिवितांत घडये आमी उजवाड जियेतलो जाल्यार आमकां भाव भयणींनो भावार्थाचे नदरेन आमचें जिवीत पळोवची गरज आसा। ओ म्हज्या भाव भयणींनो, तिसरी वस्त आमच्या जिवितांत आमकां दर एकल्याक गरज आसा ती म्हणल्यार चेकाणेन सांगलां ते प्रमाणे कुड्ड्याक दिव्याची गरज नासलेली पूण सांडलेल्या मनशाक ह्या दिव्याची गरज आसलेली। म्हणटच आमी ह्या संवसाराच्या रानांत सांडलेलीं आसात। आमी जेन्ना काडकांत आसात व काडकांत जियेतात तेन्ना आमकां दर एकल्याक दिव्याची आनी उजवाडाची गरज आसा। आनी हो उजवाड आनी दिवो म्हणल्यार आमचो जेजू क्रिस्त। जेन्ना आमी ताजेशी वेतेलीं तेन्ना घडये आमी उजवाडांत जिवंक पावतलीं। आमकां घडये नवी नदर मेवतली। आमी घडये भावार्थाचे नदरेन आमचें जिवीत पळोवंक मेवतलें आनी घडये सोत आमी जिवंक शकतलीं। जाल्यार ह्या चवथ्या आयतारांक आमी मागुया आमचेच पासत हो जेजू एक कोरो उजवाड आमकां एक नवी नदर दिवंक, आमकां काडकांतली भायर काडूंक आनी आमचें जिवीत सदांच फळादीक आनी उलताबरीत करूंक ह्या आयताराक आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा आनी बळ फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया। हो व्हिडियो तुमकां बरो लागलो जाल्यार मागता आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूंक आनी तुमकां घडये बरो लागलो जाल्यार एकामेका सवें वांटूंक ही तुमकां विनोती हांव करतां। आनी आदी फुडेंच काळजांसान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागतां।